पोस्टल बॅलेटांतल्यान मतदान करपी सरकारी अधिकाऱ्यांक हायस दाखोवन आपले वटेन मतां वळोवपाचो यत्न खपोवन घेवचे नात। जर असलो प्रकार दिसून आयलो जाल्यार संबंधिताचेर खर कारवाय करतले। मुख्य वेंचणूक अधिकाऱ्यान शिटकावणी दिवन ट्विटर वरवीं नोटीस धाडल्यात। मतदाना दिसा ड्युटेचेर आशिल्ले सरकारी अधिकारी आणि पुलीस आता पोस्टल बॅलेटा वरवीं मतदान करतात। या मतदारांक भाजपाचे उमेदवार पैशाचे हायस दाखोवन मतां आपले वाटेन मारपाक दबाव हाडटात असो आरोप काँग्रेसीन फाटल्या कांय दिसां आदीं केल्लो। आयज मुख्य वेंचणूक अधिकाऱ्याच्या कार्यालयान नोटीस जारी करीत सांगला की कांय राजकीय फुडारी पोस्टल बॅलेटा वरवीं मतदान करपाक मतदारांच्या संपर्कात आसात, देखून ही नोटीस जारी केल्या। जर कोण पोस्टल मतदारांक हायस दितात जाल्यार तांचेर त्या खात्यांतल्या विभागाकडल्यान कारवाय जातली। कायदो मोडप्यांचेर पीपल्स ऍक्ट आणि कलम 171 ब आणि 171 क खाला खर कारवाय जातली। जर कोण कायदो मोडटाना दिसून आयलो जाल्यार सीईओ कार्यालयात कागाळ नोंद करूं येता। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365।